एप्रिल मे म्हणटा म्हणल्यार गोंयकार लागता पुरुमेताच्या तयारीक, पावसा पयलींची तयारी. आज हीच मदत करपा खातीर आमच्या बरोबर एक स्वामिनी आसा, वनिता दिवकर. ती आमकां दाखयतली कणंगाचे घोंस आनी एक प्रकार. पयलीं कणगे जाय पडटा, ते सालिगांवचे मेळ्ळे जाल्यार बरें आसा. नाल्यार आतां ह्या म्हयन्यान जाता खंयच्यो, पण ते पयलीं हाडूंक जाय आनी धुवंक जाय आनी उकडात घालूंक जाय आनी ती हिरान पळोवंक जाय उकडल्या काय कितें आनी मागीर बंद. सो ही एक पर्टिक्युलर टायपच्यो कणग्यो आसता काय कितें ते? सालिगांवच्योच बरे आसता आनी त्याच कणग्याची बरी टिकता, बरी जावपाकूय बरी आसता. वनिता, गेली कितली वर्सां जाले तूं ह्या बिझनसान आसा? करता हांव वडयो, सांडगे, भरले मिरसांगो भरता मसाल्याच्यो. आनी लोकांचो रिस्पॉन्स तुका कसो आसा आतां? बरो आसा, घरा कडेन येवन व्हरता. प्लास्टीक घेवपाची, गांव घेवप. ह्यो कणग्यो गरम आसतनाच करूंक जाय काय तशें जाता? तशें कांय ना, येवपाचें आनी सोलपाचें. आतां ह्यो कणग्यो आसा पळय, हो डिमांड तुमकां गोंयच्यानूच आसा काय गोंया भायल्यानूय तुमकां हेज्यो ऑर्डर येता? गोंया भायल्यानूय येता. आनी तुमी आतां हो बिझनस करता गेली 15 वर्सां, सो तुमी हो मार्केट कसो करता? म्हणजे तुमकां आतां लोक घरा येवन व्हरता काय आतां सोशल मिडियाचो ट्रेंड चालू जाला, सो तुमी कसो कितें करता? तशें घातलां हांवें वॉट्सॅपार बी, तशें येता लोक. तशें आतां वॉट्सॅपार घातलेले तेन्ना फोन बी करून म्हाका सांगूं लागले, आपणाक तें आहा, म्हाका तें आहा म्हणून. सो वनितान आमकां आतां एक दाखयली ती चवरा किंवा कणगाचे घोस म्हणटा तशें. आतां तो दुसरो प्रकार आमकां दाखयता ते साबुदाण्याचे सांडगे. सो वनिता, हे कशें करता ते दाखय. एक पेलो घेवपाचो, एक भरून शाबुतांदूळ, मागीर तो धुवपाचें आनी फुगत घालपाचें एक उदक घालून, आनी मागीर करतना ते 4 पेले उदक गरम करपाचें खतखती, आनी मागीर ते घालपाचें आनी मीठ इल्लें घालपाचें. हे आतां तुमी करपाक कोणा कडेन शिकल्या काय? म्हाजें हांव शिकलां. पयलीं लग्न जालें न्हू, म्हाजें थंय झाडाचें बी सगळें. हांगासर म्हाका कांयच कळनासलें कितें. मागीर हांव कोणी केलें पळय तें पळोवलें. म्हाका कोण सांगनासलीं कणग्यो बी खंय मेळटा कितें. हांव म्हाजें हाडून पळोवन शिकलां. एकदां पाड जाताली तशें शिकोन मागीर म्हाका जालें. आनी कितलीं वर्सां जालीं तुमी आतां हे बिझनस करता न्ही, सो तुमची फॅमिलीचो कितें सपोर्ट आसा तुमकां? ते करता म्हाका सपोर्ट. 2 जाण चेडे म्हाका हेल्प करता सुटी पडली की. आतां ह्या गोंयानूच धरा, कितलींशीं तशीं बायलां आसा किंवा भुरगीं आसा जी आजून घरा कडेन बसल्या की आपल्याक जॉब मेळटले म्हणून. आनी आमचो सरकार म्हणटा की आमी स्वयंपूर्ण जावंक जाय, आत्मनिर्भर भारता कडेन वचूंक जाय. सो तसल्या भुरग्यांक किंवा असल्या बायलांक तुमची कितें मॅसेज? इल्लें ट्राय करून पळोवपाचें, मागीर आवड येता आनी करूं कशें मजा येता दुसरें करपाक. आनी लोकांकूय बरें दिसतालो, बरें केलें आं तुमी, आमकां तो खावंक गावता अशें म्हणटा करता म्हणून. पयलींच्या तेंपार आज्यो पणज्यो म्हणल्यार हे घालताली घरान. आतांचे फास्ट लायफान हें पॉसिबल ना आनी आमच्या सारक्या कामाक वचपींक तर पॉसिबलूच ना. सो दे प्रिफर बायींग. सो तेका लागून तुमकां आनी चड रिस्पॉन्स आयला? हय खूब येयला. आनी ती येयल्ली व्हरता न्हू, ती सांगता तुमी करता म्हणून आमच्या तोंडान पडटा आं म्हणटा. सो आतां हे तुमी गॅसीचेर शिजोवन जालें, सो हे आतां सुकोवचें पडटा? मातशें निवोंक जाय आनी मागीर सुकत घालूंक जाय. ओके. सो पुरुमेत करपा खातीर आमकां मदत केली वनिता दिवकरान. तिणें आमकां कणगाचे घोंस दाखयले आनी सांडगे दाखयले. टायम मेळटा जाल्यार डेफिनेटली घरा कडेन ट्राय करा. अदरवायज यू कॅन ऑलवेज बाय फ्रॉम हर. विथ साहील मांद्रेकर, दिस इज अपर्णा बडीकर फॉर प्रुडंट.